सोमार फेब्रुवारीची 26 तारीख. मुखेल वोड दियात आनी देव तुमकां दितलो. नियाळाक आदार. भुरगें जल्माक येताना तशेंच ल्हान आसतना आमी ताच्या हाताक पळयत जाल्यार भुरगें मूठ करून आसता. आपलो हात बोट दवरता, पूण आमी तर ताच्या हाताक हात लायल्यार तें तो उगडटा. पूण आमचें बोट तें आपले मुठीन घोट दवरता. जायते शिकपी मनीस आमकां सांगता, ल्हानपणांतावन भुरगें आपलें आसा तें मुठींत घोट दवरूंक शिकता. आयच्या वाचपांत जेजू आमकां दुसऱ्यांक दिवंक उगडास कोत्ता. दुसऱ्यांक कितें दिवंक जाय आनी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना आमकां कितें मेळटा तें सांगता. आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना देव आमकां चड दिता. देव आमच्या रिणांत रावना. आमी दुसऱ्या सोबे वागता तेच भाशेन देव आमच्या जिवितांत वागता. दुसऱ्यांक आमी दिता तेच भाशेन आमकां देव दितलो म्हूण असलें आस्वासन जेजू आमकां भासायता. आमी जायते पावटी दुसरीं आमकां दितलीं म्हूण रावतात आनी आमी दुसऱ्यांक कांयच दिनात. जेजू आमकां दुसऱ्यांक दियात म्हूण सांगतात आनी दिवन आमकां अदीक मेळटलें हाचो आमकां उगडास कोत्ता. जेजून दुसऱ्यांक जायतें दिलें आनी ताका बापान जायतें दिलें आनी स्वर्गार आनी संवसारांत ताका व्हड मान दिलो. आमी जेजू भाशेन हेरांक दिवंक शिकुया. हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव अदीक मोग कोत्ता. म्हजो ताराव. कसलींच कारणां नासतना दुसऱ्यांक उक्त्या मनान दिवंक वावुरतलो.